दामोदरा या पिढीचं भाग एक या मंडळाला खरेंच साई दामोदर मडगांव या ग्रुपाचे कौतुक करून दिसता कारण मडगांव सारख्या शहरा भितर बसून हे घुमट आरतीचो जो फोक आर्ट आसा हो तांणी सांबाळून दवरला आनी म्हाका दिसता की हे खरें गोंयकारपण बाकी सगळें फटींगपण खरें गोंयकारपण हे आमच्या कलाकारां मदीं आसा आनी ते सांबाळून दवरतात घुमटा मदल्यान सांबाळून दवरला फोंडेमाला आसूं आनी खंय आसूं काणकोण आसूं आनी खंय आसूं आनी ह्या कलाकारांक खरें म्हणल्यार तितली आमी उर्बा दिवपाची आसा मान दिवपाची गरज आसा जशें सिद्धनाथान म्हणला की गोंयकारांक प्राधान्य दिवपाक म्हण हांव सदांच ह्या मताचो ₹1,00,000 दिवन भायलो एखादो हाडचोच ना अशें न्ही कित्याक आमकां शिकपाकय बी जाय ते दाखयतकीर कॉम्पिटिशन येता आनी तूं मुखार भोंवता पूण त्याच बरोबर सदांच भायल्यांची उजरेगिरी करपी मनीस हांव प्रशांत नायक न्ही आनी हांव आसपाचो ना हांव गोंया जे किल्लता गोंया जे पिकता ते हांव म्हणपी आमी भायर वचून दाखोवया जाय जाल्यार आमी भायर वचून दाखोवया आमचे पिकता थंय विकना म्हणटात हांगा सॉलिड पिकता गोंया भितर पूण ते विकना कांय वेळाचेर ही विकपाची वेवस्था ह्या 5 वर्सां भितर रवींद्र भवनाच्या वतीन जातली गांवांतल्यान कितलीशींच पदकां फुडें सरतात पूण शहरांतल्यान पदक भायर सरना थंय आयोजकांक दिसलें की अरे आमी मडगांवान इतली व्हडली स्पर्धा दवरता आनी मडगांवचो एकूय पंगड ना आनी तेन्ना खरें म्हटल्यार दिसतालें की शहरांतल्यान भुरग्यांनी ह्या कलेक प्रोत्साहन दिवचें आनी आत्मसात करची आनी तेन्ना दिसलें की मडगांवच्यान एक पंगड खरेंच येवचो आनी त्या म्हज्या उल्याक दामबाबान खरें म्हटल्यार तांच्याच स्वरुपान त्या उल्याक म्हज्या जाप दिली आनी साई दामोदर ह्या पंगडाक म्हजे कडेन धाडले हारगां उपता तुका देवा दामोदरा हो गजर जेन्ना कोंकणी गजर जेन्ना आमी सगळ्यान पयलीं बसोवपाक घेतिल्लो तेन्नाच्यान अशें दिसतालें की हो केन्ना तरी सिडीन आयकपाक मेळचो आनी तो आयज दीस आयिल्लो आसा खरें म्हटल्यार जो 5वो चार बेल त्या दामोदराक आमी स्वरांच्या रुपान अर्पण केलो त्या बेलाचो प्रसाद आज ह्या सिडी रुपान दामबाबान आमकां दिला